गोंयांत तशें देशाभर टेम्परेचर बरोच वाडलेलो आहा। जून म्हयनो येयला तरी पावसाची कांय लक्षणां दिसनात। लोकांचें म्हणणें आहा की खंय तरी झाडां मारलेलीं जातात किंवा रॅम्पट कन्स्ट्रक्शन जाता म्हणून असले दीस येयला अशें दिसता। सरकारान ह्या बाबतींत गांभीर्यान लक्ष घेवन खंय तरी बरी पावलां उचलची। वाटतं की झाडां कापल्या सगळीकडे सिमेंट कॉन्क्रीट राजकीय हें जाल्लें आसा सौंदर्यकरण आनी कितें करतलो थोड्या झाडांचो कोणें विचारूच करिना लावपाचो त्या खातीर गरमी वाडटलीच। कॉन्क्रीट कमी 1 वर्स 2 वर्सां बंद दवरपाक जाय कॉन्क्रीटची कामां सगळी थंडाय येतली। सो कितें सरकारान अशें कितें करपाक जाय? लायसन नवीन कन्स्ट्रक्शन लायसन बंद करपाक जाय आनी प्लॉटिंग करपाचें बंद करपाक जाय। एनए प्लॉट करपाचें ट्रान्सफर ऑफ लँड कन्वर्सेशन ऑफ लँड सगळें बंद करपाक जाय। सो तुमकां दिसता की खंय तरी हे जे गरमीचे दीस आसा तेन्ना खंय तरी वाहनांची कमी येणावळ जावपाक जाय। लोकांनी लोकल एक्चुअली प्रायवेट ट्रान्सपोर्ट करच्या पेक्षा लोकल ट्रान्सपोर्ट बाय बस हेजेर मूव करचें जावचें। गव्हर्मेंट किंवा जो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट यूज करचो। तुमकां दिसना की बाकीच्या आमी सिटींनी पळयतात जे व्हडले सिटी आसा थिंगा उदकाची फॅसिलिटी आसता लोकां खातीर गोरवां खातीर जनावरां खातीर गोंयांत एग्जाम्पल इंदूर सिटीचे बरें तुमी एग्जाम्पल घ्या तशें गोंयांत करपाक गोवा इज शॉर्ट एकदम ल्हान राज्य वी कॅन इम्प्लिमेंट मेनी थिंग्स इन गोवा पूण जायना। पॉलिटिशियनची इच्छा शक्ती नसल्या कारणान सगळें जाल्लें आसा। ते लोक टिका करतात की सरकारान अशें करपाक जाय तशें करपाक जाय पूण सरकार दर वर्सा वन महोत्सव करता सो तेच्या बद्दल कितें सांगपाचें तुमकां? सरकार फक्त वन महोत्सव देखावो करता पेपरार फोटो येवपाक लोकांक दाखोवपाक झाडांचे जे कोण सप्लाय तेंची एजंटगिरी चालू आसा झाडांची निगा शुन्य पाणी घालिना काय ना बाबा हेंचे कितें डेटा आसा बाबा झाडां इतकी लायल्या इतकी जगली तेंचे कडेन कितें डेटाबेज आसा आनी जागा इतको आमचो आतां म्हादयचो एग्जाम्पल वाघेरी आसा डोंगर झाडां कापली गेली कोणूच करिना परमिशन एवरी इयर झाडां कापत आसता तर कोण बाबा इतकी झाडां कापची कितें परमिशन दिवचें हें कांयच प्लॅनिंग ना हें आमकां दुश्परिणाम भोगचेच पडटले मग। गरमी वाडल्या हेचें कारण मनशाचेंच कितें आहा पयलीं आमच्या तेंपार आमी भुरगेपणांत हांव तुमकां 60-65 खबर सांगता इतली गरमी नसली आनी वयल्यान सगळें फुडें थंडी लागताली आमी मागीर खंयचें कराट करप आनी उदक घालप आनी इस्कॉलाक वयता आसतना मातशी गरमी घेवप अशें आसलें पण आतां तशें ना। आतां ऑटोमॅटीक गरमी जाल्लेली आहा कित्याक जाल्यार सगळीं झाडां मारलेलीं आहा लोकांनी प्लास्टीक चड तयार करून प्लास्टिकाची घरां तयार केल्लेलीं आहा म्हणून आतांच्या भुरग्यांनी हें चिंतूंक जाय काय तर आमी झाडां लावपाची आनी झाडां लावन ती कशी जगता ती पळोवपाचें। तें जर अशें जर आमी केलें तरच गरमी फुडें कमी जातली नाजाल्यार हें चड जावन 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 कबार जातलें। लोकांनी चिंतपाचें आनी तें आपूण अंमलांत हाडपाचें नाजाल्यार हेतून गरमी पासून सुटका ना। पयलीं अशें केन्नाच जायनासलें पूण आतां हें आतां 5-10 वर्सां जालीं हें चालू जाल्लेलें आहा म्हणून आतांच भुरग्यांनी आमच्या म्हणजे जे आमी आवय बापूय आहा तेंच्यांनी भुरग्यांक सांगपाचें घरांत बाबा कशें रस्त्यान वचपाचें जावं झाडां लावपाचीं जावं झाडां कोणी लायलेलीं आहा जाल्यार तांकां बरे भाशेन आपूण तेंची कुयदाद घेवपाची अशें लोकांनी चिंतपाचें तरच फुडें हें आहा नाजाल्यार हेतून खूब त्रास आहा। गरमी वाडल्या म्हणजे आता सध्या कॉन्क्रीटचे कन्स्ट्रक्शन वाढलेलं आहे झाडां पेडां लोक सारखे गव्हर्मेंट काबार करतात डोंगर आसलेले कापून उडयले। आमच्या ल्हानपणान आमी जी झाडां पेडां पळयता 4 म्हयने गरमी म्हणल्यार गरमी आसताली 4 म्हयने पावस म्हणल्यार पावस आसतालो आनी 4 म्हयने हिंवाळो म्हणल्यार हिंवाळोच आसतालो। ती आयज परिस्थिती ना आयज सगळें जंगली कॉन्क्रीट जाल्ल्या कारणान ही गरमी वाडत दिसली आनी अशी आनी फुडें आनी वाडटली। खूब डिफरन्स दिसता आतां रावपाक जायना। म्हळ्यार पयलीं कशी गरमी आसताली मे म्हयनो किंवा एप्रील म्हयनो एप्रील मे म्हयने आसतालो आनी आतां वर्साय 12 म्हयने गरमी। आतां अशें वर्साय 12 म्हयने गरमी वर्साय 12 म्हयने पावस थंडी म्हणटा ती अजिबात ना। सरकारान अतिशय म्हणजे जे आतां पळय झाडां पेडां कातरलेले आहा पळय तेय तेंच्यांनी वृक्षारोपण करपाचें आनी तेंची निगा राखपाची नाजाल्यार आनी हेका उपाय कांय ना। झाडां बिडां खूब कमी जाली त्या दरम्यान उदकाचे बी मातशे प्रॉब्लेम जाले खूब म्हटल्यार खूबच गरमी जाली। ह्या कितले वर्सांनी म्हाका दिसलें असले वतान लोकांक भोंवता ताण लागता ते ताणेन मनशान सामकें जेवण चलना कांय चलना फक्त
मातशी गरमी गव्हर्मेंटान आमच्या झाडांची बंदोबस्त मातशें करपाचे हय हय ते इम्पॉर्टंट म्हणटा ते आतां आमच्या सरकार कितें कितें करीता तेय आमचे मातशें उदकाची सोय करची जनावरां खातीर आनी आमचे कोणाक बाबड्या गरिबांक इल्लें उदक तरी मेळत तशी सोय केली जाल्यार चडच चड देव बरें करता. चडशे पब्लीक प्लेसीचेर तुमी म्हणटा की सरकारान बारीक उदकाची कितें तरी म्हणल्यार टाकी ना कितें तरी दिवपाची कितें तरी गरज सोय करपाक जाय. इवन बस स्टँडार अशे पब्लीक स्टँड म्हणटा ते चडशे बस स्टँड रेल्वे स्टेशनार अशी जर उदकाची सोय आसलेली जाल्यार लोकांक चड बरें जातलें आनी सरकाराचें बरें मागतलें. पयलींच्या आनी आतांची गरमी खूब फरक आहा. त्या वेळार आमी दीस काडले ते आतां त्या वेळार मिरगार पावस लागलो ठरावीक पडला झाडां पडला बरी फुडली जातली कळ्ळें. आनी आतां ही झाडां मारल्याच्या कारणान सगळे गरमी वाडल्या पावसा वेळार पडना आनी सगळे विचित्रच जालें आहा. सरकार हेची पळय पावलां उचलची आनी बरें करचें सगळें. पूण तेचे आतां कितें सरकारान पावल उखलूंक जाय तेणीच उखलूंक जाय पावल. ते पयलीं कशें चल्लां तशें इतलें थोडें आतां करचें. त्या व्हडलें शिक्षण नासलें आतां सगळ्याक उदक जाय. शिक्षणा बद्दल काही विचारूच नाका. आमगे जावं चवथी मराठी शिकले तेचो बाजार आतां ना तुका तशें जालां. पयलीं आमगे गव्हर्मेंट त्या वेळार आमी दीस काडले ते आतां जमचें ना तें.